आता लास्ट हांव एक राजकीय प्रश्नाचेर, कारण लास्टाक आमी सगळे गजाली उलयल्यो, पण अशा राजकारणाचें एक मातसो तिबो तरी लावपाक जाय, नाल्यार प्रोग्राम सोंपना. आनी तो राजकारणाचो तिबो म्हळ्यार म्हाका दिसता जेन्ना इलेक्शन जालें, तुमी अशें चिंतलें नासतलें की सुदीनबाब कॅबिनेटां आसतले आनी ते पावर मिनिस्टर जातले म्हणून. आज जेन्ना हें सगळें राजकारण घडलां, आज तुमची भावना कितें? खरें म्हणल्यार ह्या गोष्टी कडेन हांव फ्रँक मत मांडटलो. कारण म्हजें ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना प्रवेश जो आशिल्लो त्या वेळाचेर म्हजें एक आशिल्लें की बाबा फाल्यां सकाळी गरज हांवें सांगिल्लें हांव विरोधकां सुद्दां आसपाक रावपाक हांव तयार आसा. आमी पावर एडीक न्ही, आमी लोकां खातीर काम करणारे लोक, आमी लोकांचे समस्या जाणून मुखार आयिल्ले आसात. पूण जो प्रश्न खरें म्हणल्यार जे लोकांनी सरकारान आयिल्ले आसात, खरें म्हणल्यार तांकां लज ती. कारण ज्या लोकांनी ह्याच सरकाराचेर किंवा ह्याच भारतीय जनता पक्षाचेर नाका नाका आशिल्लें उलयले, नाका नाका आशिल्लें पाडाव केलो, तेच लोक आपल्या सत्ते खातीर, आपल्या स्वार्था खातीर जेन्ना ह्या सरकारान येवपाचे लॉबिंग करता, ती खरी म्हणल्यार हो प्रश्न तुम्ही तांकां विचारपाची गरज आशिल्लो. हांव एकूच सांगता, तुम्ही काय गजाली उलोवन पक्षां भितर गेल्ले न्ही म्हणून म्हणटा. ना पूण त्या पक्षान तसो हें दवरलें ना. कारण कित्याक सांग तूं, हांव एकूच सांगता, आज जर हांव इंडिपेंडंट जर आशिल्लो न्ही, हांव एक तर हांव भायर रावता आशिल्लो, तुमी ताका घेवन सरकार करा. कारण आमी मॅन ऑफ अ वर्ड, मॅन ऑफ अ प्रिंसिपल, आमी तत्वां कडेन केन्ना कॉम्प्रोमायज केलें ना. कारण हांव जो आज भारतीय जनता पक्षाक जो भितर जो सरिल्लो आसा, तो भारतीय जनता पक्षाक घट करपा खातीर भितर सरिल्लो आसा. आनी हें म्हगेले सगळे लिडरांक सांगपाक आशिल्लें. पूण म्हाकाय खबर ना हो जो प्रश्न जो कित्याक उपस्थित जालो, कित्याक लागून सरकारान हाडचो पडलो, तें लिडरांक खबर आसतलें. आमी ल्हान लिडर, आमकां काम लोकांची सेवा करपा खातीर काम संदी दिल्ली आसा, ते संदीचो पुरेपूर फायदो आमी लोकां खातीर करुया अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणटलो. पूण जो प्रश्न तुवें उपस्थित केल्लो आसा मना भितर डेफिनेटली सैल आसा. कारण कित्याक सांग, तो गोंयचो मुख्यमंत्र्याक तुवें विचारपाचो किंवा पक्षश्रेश्ठी जे आसा तांकां विचारपाचो. आनी तांकां कितें, कारण हांवें म्हणलां आसा पळय, हांव एक ल्हान राजकारणी, जेन्ना मोठे राजकारणी जेन्ना वेगळे विचारान विचार करता त्या वेळाचेर तांकां गरज पडली आसतली. दुखावल्यात तुमी ह्या विशयाचेर तरी? डेफिनेटली हांव ओपनली सांगता तुमकां की कशें आसा. दुखावल्या म्हणल्यार कितें, हांव तसो साबेसुबा हार बीन मांडणारो मनीस न्ही. हार बीन म्हणना, दूख जाता न्ही. दूख हें म्हाकाच न्ही, हय, दूख हें सगळ्यांक जाल्लें आसा. आनी सगळ्यांचो हो राग रोश आज ओडून घेतिल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. आतां ते कशें निवारण करतले हें तांकांच खबर न्ही.